नमस्कार. सगळ्या म्हापशेकारांक श्री दत्त जयंतीची शुभेच्छा. फाल्यां 19 डिसेंबर आमी 60वो मुक्ती दिन मनयता. तेन्ना आम आदमी पार्टीन ह्या निमित्तान खास करून म्हापशेकारांक तशेंच बाजूचे गांव जे आसा त्या लोकां खातीर एक हेल्थ चॅकअप कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. फाल्यां 19 डिसेंबर सकाळी 9 वरांच्यान दनपारां 1 पर्यंत म्हापसा रेजिडेन्सी मेन हॉल जो गांधी चौक कडेन आसा थंय हो हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. ह्या हेल्थ चॅकअप कॅम्पान नामनेचे दोतोर आसतले, बर्वे क्लिनिकल लॅब आसतलो, तशेंच मुक्ता ऑप्टिशियन आनी डॉक्टर पल्लवी धुमे ह्या कॅम्पाचे एसोसिएटेड आसा. ह्या कॅम्पान शुगर चॅकअप केले जातले, तशेंच कोलेस्ट्रॉल चॅकअप, ब्लड शुगर, आय चॅकअप आसतलो आनी डेंटल चॅकअप आसतलो. तेन्ना सगळ्या म्हापशेकारांक विनंती आसा की हे कॅम्पाक मुजरत येवचें आनी फायदो घेवचो. हेल्थ इज वेल्थ अशें म्हणलें जाता आनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप एकदम गरजेचें आसा. आयज इतलें धांवपळीचें जीवन आसा, इतलें स्ट्रेसफूल जीवन आसा, तातूंत हो चॅकअप करप खूब फायदेशीर जातलो. त्या देखून तुमचे कडेन मागता फाल्यां मुजरत येवचें सकाळी 9 ते 1 पर्यंत म्हापसा रेजिडेन्सी मेन हॉलांत आनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो. देव बरें करूं.